रक्षाबंधन म्हणलो काय सगळ्यांच्या तकलेन येता की रक्षाबंधन म्हणल्यार हो भयण आनी भावाचो उत्सव. पूण मार्शेलान एक अशी फामील आसा जाची जी 4 जाणां भयणी आसा ती एकामेकाक राखी बांदून रक्षाबंधनाचो हो दीस आसा तो ते लोक मनयतात. तर ह्या गजाली फाटलो तेंचो हेतू कितें आशिल्लो जावं तांकां अशें कित्याक दिसलें की तेंच्यांनी आपूण भयणी भयणीनूच राखी बांदची ही आमी तेंचेच कडल्यान जाणा जावन घेवया. फाटली एक 15-1 वर्सां जाली आमी भयणीच मेळून म्हणजे आमी 4 जाणां भयणी, हांव स्नेहा, हे सिद्धी, पृथ्वी आनी रिद्धी 4 जाणां भयणी मेळून आमी हे रक्षाबंधन मनयतात. तेजें कारण म्हणजे अशें दिसतालें की प्रत्येक घरान रक्षाबंधन जातालें, माराणांचो आवाज येतालो. इवन आमगेर सुद्दां जेन्ना आमच्या पप्पाची भयण जेन्ना घरा कडेन येताली जावं तेंची कजन्स येताली तेन्ना आमकांय दिसतालें की आमकां आसूंक जाय आशिल्लो एक भाव म्हणून. पूण मागीर जेन्ना समज येयलो पळय तेन्ना दिसलें आमी भयणी भयणी कित्याक सेलेब्रेट करचें न्हू. तेन्ना आमी फाटलीं 15 वर्सां जालीं हें रक्षाबंधन आमीच आमचे एकामेकांक राखयो बांदून मनयतात. तेन्ना खूब उमेद जाता. पयलीं कशें आसलें आंकवार आशिल्लीं घरा आसतना सकाळ फुडें मनवप जातालें. तेन्ना मम्मी बेगीन बेगीन पंचायतीन वाती घालप आनी कितें पप्पा फोटो मारप अशें आमचें सुरू आसतालें. आतां पूण आमी मागीर अशी एक प्रॉमीस घेतलेली की आमी लग्न जाल्या उपरांत सुद्दां परत ह्या दिसाक आमच्या म्हणजे स्पेशली आमच्या भयणुलांच्या दिसाक आमी जमतली आनी हो दीस आमी आमच्या खातीर मनयतली म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आमी हो दीस मनयतात. दर एक वर्सा आमी दोगांय लग्न जाल्लीं आसा ती स्पेशली आमी घरा कडेन कुळारा येतात आनी हो दीस सेलेब्रेट करता आनी आमच्या भयणुलां खातीर आनी बाकीच्या कितल्याशाच आमच्या जी भयणी भयणी आसा तेंच्यांनी कितल्याशाच जाणांनी प्रोत्साहन घेवन ती स्वता रक्षाबंधन सेलेब्रेट करपाक लागली. तेजें एक बरें दिसता. देव बरें करूं.